officer has explained the program of election of Sarpanch to all the members present in the meeting. Intimate notice number and original number dated 19/6/2025. Issued the nomination paper for the post of Sarpanch. Timing 10:30 ते 11. Srimati Nita Nitin Narche has filed his nomination for the post of Sarpanch and she has proposed by Srimati Anuradha Naresh Kolgaonkar and seconded by Srimati Kalpita Kalpesh Kalshankar. Second, result of election. Since there was only one candidate concerning post of Sarpanch, the voting was not necessary for the post of presiding officer. Declared that Srimati Nita Nitin Narse, resident of Bhatwadi, Kolgaon, as unopposed elected as a Sarpanch of Village Panchayat Kolgaon. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार कमलेश्वराक स्वारा पंचायतना आनी म्हज्या आवय बापायक. वॉर्ड नंबर 6 एक पंच म्हणून निवडून येयला आनी आयज म्हाज्या मेंबरांनी अनअपोज निवडून हाडलेला आनी हे म्हाका सरपंच पदाचे खुर्चेचो मान दिल्लो आसा. मी वॉर्ड नंबर 6 आनी सगळे कोरगांव ग्रामस्था देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सपोर्ट असो दिल्या बद्दल म्हाका ही खुर्ची मेळिल्ली आहा. असोच तुमचो सपोर्ट गांवचो विकास करच्या खातीर फुडें घेवन वयतलो. जी कामां जी पेंडींग आसा ती सगळी फॉलोअप घेवन ज्या डिपार्टमेंटान आहा ती फुडें मार्गार लायतली. आनी म्हाका सरपंच पदा खातीर 2 निवडणुका फाटले तारखे आसले ते राजकारण आसलेले ना तशें दिसना म्हाका राजकारण. तशें खंयच्या डिपार्टमेंटाक फाटीं फुडें म्हणजे कोणाक जर टायम मेळना जाल्यार फाटीं फुडें करतलोच म्हणून. आनी ही पंचायत आहा ती आमची माननीय CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचीच पंचायत आहा. आनी थँक्यू म्हाका सगळे नवे मेंबरांक अनअपोज निवडून येयल्यात. अशीच आमी एकमत जावन सगळी कोरगांव पंचायताची अशीच कामां विकासाची करतली आनी भर दितली. पयलीं आमच्या लोकांक प्राधान्य दितली कोरगांव पंचायताचे सगळ्या लोकांक आनी तेंच्या सुख दुख्खान जी कामां पेंडींग रावली ती सगळी मार्गार लायतली. डेटी चुकले एकच म्हाका म्हणणें आसा. जशे आमचे एक्स-PM म्हणटात ते आमचे अटल बिहारी वाजपेयी 2-3दा अशें येवंक नासले गोंयांत. तेव्हा तेंच्यांनी एकच उतार दिले तेव्हा देर आहे पण दुरुस्त आहे. पण ह्या उतरासून एकच गोष्ट सांगूंक सोदता. 1.5-2 महिने आमचे गेल्ले आसा खरे पण त्या माध्यमातून पण आम्ही देर येयला पण दुरुस्त येयला. आज गुच्छ आमच्या हातान तूं पळयता आसतलो. आनी BJP सरकाराक आमी BJPचो ठेकोच आसा त्याच्या बरोबरच आसा. आमी फक्त एकच गोष्ट सांगपाक सोदता की ह्या कोरगांव पंचायतीन दाखोवन दिले की नारी शक्ती ही प्रथम आसा. ती कित्याक तुमकां सांगूंक सोदता. प्रपोजल नारी आसा, सेकंडर नारी आसा आनी आमची सरपंच आसा ती ती सुद्धा नारी आसा. म्हणून ही आमी गजाल जी आसा गिरोवन दिल्ली आसा. बाकीच्या पंचायती रिझर्व कॅटेगरीक सगळ्यांनी बघपाचे न्हय. रिझर्व असली नसली तरी पण महिलाचेर तितकोच काम करपाक जाय. जसे की आमच्या मित्रांन सांगिल्ले आयची नारी खंय सकयल आनी खंय भरगडलेली ना. ती भरपूर हुशार आसा, प्लेन चलयता आनी जाय थंय राजकारणान ती फुडें आसा आनी जाय थंय सगळे विद्यमान आसा आनी बरे ते कामां करता. आयच्या सरपंच नवीन जालो कोरगांव आनी फाटीं 2 तारख्यो मातशे बदल जाले. काय हेचेर तारखेंचे कितें मेन म्हणजे कितें विकास ह्यो जावंक जाय. पेडण्या तालुक्याचो विकास हो मेन आसता. तारखे हलत रावतले. तारखे हलयले म्हणून कितें व्हडलेशें जावंक ना. आयज पळया 2 म्हयन्यान जाले तरी पंचायत कोरगांवची घडलेली आसा. आनी हे पॅनल आहा नरेश कोरगांवकाराचे पॅनल आमी डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या नेतृत्वा खाली हे चल्लेले आसा कळ्ळें. आनी आमकां CMान हे केल्लें आसा की तुमी चला फुडें तुमकां फूल सपोर्ट आसतलो आमचो म्हणून. आनी हे लोकल आमचे गांवची जनता आहा पळय तेंचे पॅनल आसा. तेंच्या उपकारा खातीर आमी निवडून येयल्ले आसा. आनी तेंचे बरे कामां जातली. जेंचो जो ओपोज आसतलो गांवचो ते आमी हे करचे ना. जे सत्य आसा आमी वयतले. आमच्या मदलीच आसा आनी आमी अपेक्षा दवरता आनी आमी मानताय बीन की ते आपल्या ते कर्तृत्व आसा तेज्यान आनी ते आपल्या स्वबळाचेर सगळी कामां करून दाखयतले.
कोणाचो जरी हांव सुद्दां एक सरपंच आसलेले तो कोणाचो असो इंटरफियरन्सान पंचायती चलना. आतांची बायलां खरीच सक्षम आसता आनी आतांच्या बायलांक आदल्या लोकां सारके कोणाचे एक्स्ट्रा ज्ञान नाका आसता. आपल्या स्वबळाचेर चलोवं शकता, सगळ्यो गोष्टी मेंटेन करूं शकता. खरीच हांव मागता की तेणी खरेंच एक बरें सरपंच जावन दाखोवचें. तेज्या घोवान खरेंच खूब काम केलां तेज्या खातीर. सरपंच जावपाक हालीं हे 2 म्हयने भरपूर त्रास, मानसीक म्हटल्यार त्रास जाल्लो आसा. आनी जशें सगळ्यांनी सांगलां तशें ही भाजप सरकाराचीच पंचायत आसा आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे चीफ मिनिस्टराच्याच हाता खाली ही पंचायत आसा. आमच्या ज्या वॉर्ड नंबर 6 ह्या सगळ्या म्हज्या वोटरांक सगळ्यांक पयलीं नमस्कार, जेणी आमकां कौल दिलो. तसोच भंडारी समाजाच्या नेत्यांकय नमस्कार. तर ती महिला OBC राखीव आसली आणि त्या कारणार्थ ह्या पर्यंत आम्ही मजल मारूंक शकलो आणि सगळ्यांच्या सहकार्यान हय आम्ही ह्या सरपंच पदार पावलो. म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि फुडले विकासाची कामां आसतली ती आमचे माननीय डॉक्टर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या सहकार्यान ही फुडें गेली वयतली आणि देव बरें. नरसे, एक प्रश्न असा, जेन्ना एखादी महिला सरपंच जाता किंवा पंच जाता, आता ती महिला सरपंच हा, मागीर ते महिलेचो जर एखादो पती आसा जाल्यार इंटरफियर जाता, तशें तुमी जातले इंटरफियर विकासाक म्हणून ठराव अमकोच घेवंक जाय म्हणून अशें कितें आसतलें? पळय, जे सरपंच पदाचे ऑफिस आसता न्हू, जेन्ना थंय तेंचे मिटींग आसता ते कोणाक अलाउड नसता, ते तेंच्यांनीच करप आसता. आनी पयलींची बायलां आसली ती म्हणजे कमी शिकलेली, अशें हांव म्हणना कमी शिकलेली, पण एक कमी आसले अभ्यास, अनुभव कमी आसले. पण आताची महिला आसात पळय ती तांकां आमची गरज आमकां शिकोवंक शकता, सक्षम आनी आमकां शिकोवंक शकता ते कशें करपाचें ते.